नॉमिनेशन भरला 3 सेट भरल्यात. पहिले सेटाक आमचे आदले मुख्यमंत्री श्री प्रतापसिंगरावजी राणे यांनी प्रपोज केला. दुसरे फॉर्म नीलकंठ हळदकर हांणी प्रपोज केला. तिसरी फॉर्म जेनिफर मोन्सरात हांणी प्रपोज केला. सो आयज आमी 3 भरल्यात आनी मागीर आनीक 2 दिसांनी आमी आनीक सेट करतले. ह्या वेळार आमी हें इलेक्शन इशू बेज लडोवपाक सोदतात. बेजिकली इश्यूज एट द नॅशनल लेवल आनी इश्यूज एट द लोकल लेवल. बाकी सगळे वेगळे वेगळे गजाली जातात, राष्ट्रप्रेम आनी हें सगळें. पूण कितें अचीव केलें गेले 5 वर्सांत ह्या सरकारान येवचे पयलीं ज्यो प्रॉमिसीस लोकांक केल्ल्यो त्या प्रॉमिसीसांचें कितें जालें हाचेर डिस्कशन जावपाक जाय. आनी हें इलेक्शन ह्या इश्यूचेर जावपाक जाय जे इश्यू BJPन आनी खास करून नरेंद्र मोदीन इलेक्शना पयलीं देशभर रेज केल्ले, गोंयांक रेज केल्ले त्या इश्यूचेर आमी हें इलेक्शन झगडपाक सोदता. आनी ह्या वेळार गोंयकारांक एक उतर दिवपाक सोदता की हांव लोकांचो आवाज, गोंयकारांचो आवाज पार्लमेंटाक जावपाक सोदता. कॉमन मनशाचो आवाज पार्लमेंटाक दवरपाक सोदता. काँग्रेस पक्ष जो आसा हो सेक्युलर पक्ष, सगळे धर्माक, सगळे पार्टी, सगळे लोकांक घेवन वचपी लोक, सगळे जाती धर्माचे लोकांक. दुसरें हांगा आमकां नॉर्थ गोवा, साऊथ गोवा दोनी कडेन विजय निश्चित आसा. कित्याक जशें आतांच आमच्या उमेदवारान सांगल्या प्रमाणे ह्या हाजे फुडें इलेक्शनाक फुडें व्हरपा खातीर डेव्हलपमेंटाचो त्या आदाराचेर किंवा प्रॉमिसीस दिल्ली, आश्वासनां दिल्ली ह्या आदाराचेर उलोवपाक म्हणजे कांयच उरची ना. कित्याक ज्या पद्दतीन तुमी पळयात की 14चे इलेक्शन जाले नंतर 12चे इलेक्शन स्टेटीन जालें आनी 12च्या उपरांत 5 वर्सां तेमी सरकार चलोवन राज्यांक जेन्ना 17चे इलेक्शनाक ते गेले तेंचे आमदार वाडली नात तर 13 वयल्यान ते 13चेर पावले. 5 वर्सांचे कार्य केले उपरांत. तशेंच दुसरे सायडीनी 2014च्या लोकसभेच्या इलेक्शनाक ते मोदीच्या नांवाचेर इलेक्शन म्हळ्यार तेका लागून मत दिया म्हणून आयज ते तेंचे कडेन तांकां म्हणपाचो नैतीक अधिकार ना की जे आश्वासनां लोकसभेच्या इलेक्शनाक तेमी दिल्ली 15 लाख लोकांच्या अकाउंटाचेर गेलेच अजून पावलेच ना. आनी ताचे भायर जे विशय जे खाणग्रस्त लोकांक जावं ते बाकी सगळे विशय जे आसले जी प्रॉमिसीस केल्ली ते फेल जाल्ले आसा. There is a rampant unemployment, mining is stopped, people have no jobs and many have taken loans. All these issues we will take up and I am sure based on this we will be able to see that something is done for this state. So far everything is at a standstill and this has to sustain, which is a dynamic state moving fast towards better economy. Is now economy has stagnated. The economy has to move and that our candidate will pick it up. Thank you.